जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. पुराय देशभर काँग्रेस पक्ष आणि इतर सगळे या देशाचे प्रेमी, देशाचे मोगी आज देशभर आम्ही तिरंगा यात्रा टू ऑनर द ब्रेव एफर्ट्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, जे आमचे तीनूय एअरफोर्स, आर्मी आणि नेव्ही, आम्ही पहिले की गेल्या 2 दीस कसे कोऑर्डिनेशन करून पाकिस्तानाक आणि हे टेररिझम जे बॅक करता तांच्या घरान घुसून आमच्या तीनूय आर्म फोर्सिसांनी जे गेले 2 दीस जो अटॅक चालू आसा तांचे समर्थन दिवपाक, तांकां मोटिवेशन दिवपाक आणि तांचो जय जयकार करपाक आज आमी तिरंगा यात्रा गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन काडिल्ली आसा. आमचे दक्षिण गोयचे खासदार ज्यांनी 25 वर्सां आपल्या जीवनाची या देशाच्या रक्षणाक नौसेनान तांणी दिली आणि ताज्या उपरांत ते गेल्ल्या वर्सा दक्षिण गोयचे खासदार म्हणून निवडून आयले. ते आज आमच्या मदीं आसा. आमचे अल्टोनेचे आमदार बाब कार्लोस फरेरा, आमचे इतर सगळे पदाधिकारी, आमचे दोनूय जिल्ह्याचे अध्यक्ष, आमचे इतर सगळे सेलाचे फ्रंटलाचे चीफ, सेलाचे चेअरमॅन आणि हांगा जमिल्ले सगळे या NGO आसतले, एक्टिविस्ट आसतले आणि गोंय वाचोवपाक जे लोक मुखार सरल्या, ह्या सगळ्या लोकांनी आज समर्थन दिल्लो आसा. हांव देवा कडेन मागता की आमची जे सेना आसा, जी दीस रात बॉर्डरीचेर आपलो जीव धोक्यान घालून ह्या देशाच्या नागरिकांक न्हिदपाक मेळचे म्हणून ते थंय आपलो जिवाचो बलिदान करतात. म्हाका दिसता हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांक हाचो गर्व आसा आणि तांचो टू ऑनर देम टुडे वी हॅव हेल्ड दिस तिरंगा यात्रा. आमी हांगा मिलिटरी, गोंयचे मिलिटरीचे जे हेडक्वॉर्टर्स आसा, जे सिग्नल ट्रेनिंगाचे हेडक्वॉर्टर्स, थंय आमी आयिल्ले तांचो बल तांचो वाडोवपाक, तांकां सांगपाक की ह्या देशांतले सगळे नागरीक हे सगळे आर्म फोर्सिसा फाटल्यान आसा. देव बरें करूं.